फोंड्या शेतकी विभागीय कार्यालयाच्या तेक्यान खुबशा लोकांनी आपल्या पडींग शेतांनी पीक पिकोवपाक सुरवात केल्या। फोंडेच्या शेतकी विभाग कार्यालयान शेतकी करपाची आधुनिक यंत्रणा आपणायल्यात। आयडेक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। आमकां फोंडा शेतकी खात्यान भरपूर सहकार्य केल्लें आसा, हेचे बद्दल हांव तुमचे धन्यवाद करता। ह्या स्किमीचो फायदो शेतकऱ्यांनी त्या हंगामाक घेवपाक जाय। आमी हो जय हनुमान सेल्फ हेल्प ग्रुप करून आमी शेतां करपाचे भाजी लागवडीचे खूब फायदे घेता। ताका लागून आमकां आमचे शेतकी अधिकारी फोंडा झोनल अधिकारी आमकां खूब सहकार्य करीत आसा। हेज्या फुडें करतले, पूण आनी फुडें जे युवक आसा तेंच्यांनी फुडें सरून जी फुडली शेती पडींग आसा ती रोवपा खातीर कितें तितून भाजी करपा खातीर फुडें येवचें अशें हांव बाकीच्या सहकार्या कडेन मागतां। आनी फुडले जे शेतीचे पडींग काडल्या ती सगळ्यांनी करपाक जाय। आमी शेती करताले सगळे रोप लायताले, ताका लागून आमकां बायलांक लागून जे काम करपाक लागून मनीस मेळनासले। आतां ह्या गव्हर्मेंटान जे मशीन हाडिल्लें आसा ताका लागून आमकां खूब फॅसिलिटी मेळटा। हे मशीन दिल्ल्या बद्दल आमी गव्हर्मेंटाचे आभारी आसा। भात शेतीचे जेन्ना आमी तरवो घालता ताका खास करून एक तरेचो स्पेशल नर्सरी करची पडटा। ताका लागणारी ट्रे ही अशी ट्रे उथळ ट्रे जाय पडटा आनी ही उथळ ट्रे सादारण एक 2 इंचाची आसता, जेणे करून ही जी जेन्ना आमी नर्सरी करतले तेतून बरी माती गाळून घेवपा जाय आनी मातये बरोबरूच गाळून घेतल्या नंतर ताका लागणारो जो वर्मी कंपोस्ट जावं शेणखत जे आसा बरें मिक्स करून तें सारकें पातळून घेवचें पडटा। आनी आमी बी जे उदकान दवरता तें बी रुजून काडून मागीर तें पातळ घालचें पडटा आनी पातळ घातल्या नंतर सादारण एक 15 ते 20 दिसांनी असो तरवो जाता। आनीक ही ट्रे जी आसा सारकी ती जी आमचें हें आसा तितून सारकी फिट बसता आनी हेका 4 गाच आसल्या कारणान प्रत्येक दांतांतल्यान एक सादारण 3 ते 4 रोंपे लागता, एखाद्या वेळेस चड 5 जाता। अशें करून जें अंतर जें आसा वेवस्थीत 20 सेंटीमीटर दवरलें गेलें वता आनीक नंतर जें मशिनान मळणी काडपाक कमी जाता आनीक जो खर्च आसा कमी जाता।